दायना बा हे प्रपंचन तू खंयची धूकी दाखवतला रे सैसून घेत हे ದಂತ धूक सैसून घेवचे दत्ता नामू अयो कसं करचे डॉक्टरले गोचून दाखवून येता उल्लोच्या कोरे जायना कितले धूक येतातस अब्बा काल रात्री बरे समोर आशिल्ले दांत आज सकाळी उठून तोंड पळयता एक सडन एक वाट दिसलं म्हाका तितले भितर दांताक तितलो व्हड वाट कशी जाल्ला बा अयो पातोळिल्ल्याक सांगया म्हळ्यार ती एक सकाळी 7 गंटेक भायर सोरगेन चमकला थंय बगले घर कडेन पट्टांग मरच्याक आनीक हे आयलें ना कसं करचें हांव एकल्यानची जाल्लें जातालें हांव डॉक्टराले वचून दाखोवंक येता म्हाका न्ही सैसून घेवचें जायना बा हन्नी खंय चमकली बा हांव एक 5 मिनिट तेकडे उलोवया म्हूण चमकलें वापस येवन पळयता हन्नी घर सोडून गेली की कसं बोर जातास मू कसं करचें हन्नी आनी काय येनी ती ಸ್ವಲ್ಪ टीव्ही पळयतना ताजे कसं कुटू कुटू खावका म्हूण दिसता असा हांव सकाळी सरळ ते गेलें ना थंय तिने चाकूली दिलेले भारी लायक आशिल्ले तोंडा घाल्लेर करगत आशिल्ले हांव घरकड करता मागीर बामणान आयल मागीर चाकूली दिता तांकां खुशी जाता हां आत्ता वचून करता मागीर येवन चाकूली खातो तिथे धारावाही पळयता आईची धारावाही मिस करची तशी ना भारी लायक असते हांव वग्गी वचून एक चाकूली करून घेवन येता ते सरळ ते केलेली चाकूली ताका तांदळा पीठ आनी चण्या पीठ घालून केलेले ते तीन म्हाका शिकयला कशी करची म्हूण हांव तशी करतात हां कसन मरे विशेष तुगेले कसन प्रॉब्लेम डॉक्टर मॅम म्हाका कंडापटी आंग दुखी डॉक्टर मॅम आनी फुल्ल कडकड कंडापटी कडकड येतास दांत दुखतास कसं करचें डॉक्टर मॅम कानाक पुरा मफलर घाला आंगाक पुरा स्वेटर घाला हां सद्याक इतलें पुरकी म्हूण तशी हांव तुका एक मात्री बरोवन दिता त्या मात्री घे आनी हे स्वेटर आनी मफलर पुरा तशी आसो तुगेलें शीं पुरा राबून वता गायट डॉक्टर मॅम हांव आनी येता ए मारया आस्पत्रेक आयलें तेन्ना हांव आनी येता म्हूण सांगून कळ्ळें हो ये बालू मास्टर कसं काही कळ्ळें तोंड पुरो सुजून गेला कसन प्रॉब्लेम तुमकां डॉक्टर मॅम कसन म्हूण गोतना काल राती न्हिदोचेर करेक्ट आशिल्लें म्हगेलें दांत आजी सकाळी उठोन पळयता एक सडन एक व्हड वाट्ट जाला जोर दुखी डॉक्टर मॅम कसन म्हणचे पळयता तो ओ होय वा हक्का तू ॲक्च्युली डेंटिस्ट जाल्यार कसं आशिल्लो मू हांव तुमगेले फॅमिली डॉक्टर होई मात्र म्हाका पुरो विशय गोत ना मू कसं करचें जाल्यार रे तू कश्ट करून हांगा म्हगेले घर आयला ना म्हाका कितलो गोतस हांव तितलो पळयता बालू मॅम गाबरी जावं नाका ती तुमी मन्ने एका चिके गट्टी करून घेवका कसन कसो बालू मॅम तुमगेले ते दंतांत आसना व्हड एक वाट्ट जाला वय डॉक्टर मॅम म्हाका गोतोच ते विशय हांवचे न्हय तुमकां सांगिल्लें आनी कसन म्हूण सांगा ताका कसं करचें हांव तें वाट्ट मस्त व्हडसो बालू मॅम मुखार सांगा डॉक्टर मॅम कसन करचें हांव ताका कसन पूण एक सोल्युशन आसना बालू मॅम हाकात दोन सोल्युशन आसा एक सोल्युशन कसन म्हळ्यार रे ताका रूट कॅनल ट्रिटमेंट म्हूण एका करता ती एक दंताक 10,000 रुपये पुणी जाता आनी एक कसन म्हळ्यार ते येवचे एक 10 वर्साक कशें न्ही एक दंताक 10,000 वा होय आतां हें तुमकां मस्त कॉस्टली जाता म्हूण जाल्यार रे ताका आनी एक ऑप्शन आसा कसन म्हळ्यार ते दांतच काडका जाता दांत काडचे जाल्यार रे फ्री वा डॉक्टर मॅम ना बा ताका रे दुड्ड दिवका जाता देवान फ्रीयर दिलेले दांत काडचे करे आमी दुड्ड दिवका वा वय बालू मॅम आतां तुमी एका कापणे शॉपाक गेले जाल्यार तुमगेले केस कट करच्याक दुड्ड दिनात वा ओ हो सॉरी तुमकां मात केस ना तशें जावन तुमकां हे विशय कळ्ळें की म्हूण भिवू नाका ती बालू मॅम तें केस नातल्यार बरें आतां केसाचे कशी करेत मात तेका बरो वाट करून नवे केस येवचे तशें करेत तसले टॅक्नॉलॉजी आसा आमगेले की आतां हांव तुमकां 2 ऑप्शन सांगिल्ले एक रूट कॅनल ट्रिटमेंट करचें एक दांत काडचें
हाजीपैकी तुमकां खंयचे ऑप्शन जायत म्हूण सांगून तुमी एक 2 दिवसार सांगात म्हाका. हांव तेदोळ भितर आमी गुर्ताचे डेंटिस्टाक आपोवन हाडची वेवस्था करता. आत भालू मास्टर दांत धू की म्हणून सांगून रडलेल की एक माथ्यार केस ना म्हणून सांगून रडलेला आहे. तुमकां दवा गोतोस की गोत असल्यार हे कमेंट सेक्शनात घाला ती. चक्कुली रेडी जाला. मागीर सिरियल आनी 10 मिनिटार स्टार्ट जाता. आतां बैसून चक्कुली खातची सिरियल पळयता. ते जीवनगंगा सिरियल लायक आसा. आजी ते जीवनाक गंगा लोटू ಹೊರಡಿ जाता. म्हाका ते पळोवका. आनी केनिमो फोन केल्यावर लागताना पळयता आनी ಸ್ವಲ್ಪ सोण वापस फोन करता. हो आयलींतवा हांव आत्तां फोन करचें म्हणलें की तुमकां. खंय जमकलाल तुमी म्हाका सांगनाशी. सक्काळीं गेलीं ती. इतलो वेळ जालो मू. येया येया हांव चक्कुली कोरनाळा तुमगेल खातीर. येया एक चक्कुली खावन पळयात कशें चल्ला म्हूण. हें चक्कुली खाल्ले रे तुमकां विसरूंक साध्य ना. तितलें लायक आसा. एक हें कसं ना बा इतलें उरलयता हांव एक चुरू उरलयना ती मात ती सकल घांगेन दाबलीं. कसं जालें तुमकां जोर भूक जाला की म्हणून ताकाची तुमकां उरलोचें कोरें जातना. घेयात हें एक चक्कुली खायात. म्हाका नक्क हे म्हाका दायना हें खावचें. ना ना तुमी खावका तीच. हांव कितले कश्टारी कोरून हाडला तुमगेल खातीर. तुमी पयर केलेले टोमॅटो सॉस आमी सकट जेवून येतवा तशीच खायात कांय जायना. मिगेल कष्ट म्हाका हें पातोळेक सांगल्यार अर्थ जायना. तशें म्हूण सांगून हांव आतां नाका म्हूण सांगल्यार म्हाका मस्त फोर्स करून घेवन किरकिरी करतास. कसन करचें हांव खावन सोडता. कसन गट्टी अब्बा हें कसन है चक्कुली उठून मिगेल दांत चाईल मू. अय्यो हें कशें चक्कुली दिल्यार ताजे दांत चायला मू बायरी. सॉरी तें म्हाका कळ्ळी. हांवें खावन पळोवंक आशिल्लें. हांव तुमी टेस्ट करो म्हूण तुमकां दिलें. इतलें घट्टी आसा म्हणून म्हाका गोतूय नाशिल्लें. असं गो सॉरी कसले का तुम्ही गेले 10,000 रुपये वरशील मग. 10,000 वा कशी. हांव म्हाका जोर दांत दुखी आशिल्ली म्हणून सांगून डॉक्टराक गेलेला. तांणी दांत कडकत होता म्हणून सांगिल्लें. त्यांची टेन्शन रे हांव आलोचना करता आसतना तुगेले चक्कुली खेळ्ळे ताजे निमित्त तुमगेले दांत फ्रीयर गेले. तुमकां हे व्हिडिओ लायक जाल्यार जाल्यार एक लायक बटन वतियाची. तशीच तुमगेल फ्रेंड्सांक बरें शेअर करा ती. आनी हांव केलेली चक्कुली तुमकां जाय जाल्यार कमेंट सेक्शनान घाला ती. आनी कोणी पातोळी माय यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करणे जाल्यार आत्ता वचून सबस्क्राईब करा ती. आनी हांवें नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटा ती. धन्यवाद.